नमस्कार. हांव सुचित्रा येशणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीर प्रसार जेवचे सायबर सुरक्षा हाजे धनची उपाख्यानाक 10th एपिसोडाक तुमक सर्वांक स्वागत. खंयचे एक मॉल वतना या हॉटेला वतना या रेल्वे स्टेशनांतू बस स्टेशनांतू पुरा फ्री वायफाय अँड चार्जिंग स्टेशन म्हूण आसचे तुमी पळोवन आशापूर. हाजी सेवा तुमी वापरल्यारी कसं पुरा नष्ट जेवचे साध्य आसा आणि हाजे निमित्त आमकां कसं पुरा जागृत करका म्हणलेल्या विशयारी आमकां माहिती दिताची प्रसिद्ध सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अनंत प्रभू हानी. डॉक्टर अनंत तुमकां चुपाख्याना स्वागत. आता आमी एक रिसॉर्टा चमकल्यारी हॉटेला चमकल्यारी अशीच आमकां थंय आशिल्ल राबू दिलेले आशिल्ल मनशाक राबील मनशाक म्हळ्यार रेसिडेंट्सांक थंय एक फ्री वायफाय मेळचे पासवर्ड प्रोटेक्टेड आमी एक आयकून आसा पुरो. फर्स्ट आमी सुरवेक आमी हाजे विशयी उलोव न्हू, मागीर अशी फ्री वायफाया विशयी उलोवया म्हूण म्हाका दिसता. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वायफाय म्हळ्यार वायरलेस फिडेलिटी. सो वायफाय इट इज बेसिकली एक वायरलेस ಮೂಲಕ ಅಂತ आमगे एक इंटरनेट कनेक्ट जावन यूज करचे एक फॅसिलिटी. सो वायफाय आमी युजली कसं करता म्हळ्यार आमगे घर कडेन इंटरनेट कनेक्शन आयिल्ल आसतना आमी ताका एक वायफाय राउटर म्हण एक दवरतात. ते राउटर ताजे निमित्तान आमकां डिपेंडिंग अपॉन द राउटर कॅपॅसिटी अप टू 8 डिवायसेस 16 डिवायसेस तशें कनेक्ट करूं जाता, इंटरनेट यूज करूं येता. सो आतां कसं जाता म्हळ्यार डेटा इंडियांतू आमी डेटाचे चार्जेस पळयल्यार आय थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड. इतलो चीप डेटा तुमकां खंय मेळना. तेंच तुमी UAE तू परत पळोवचे गेल्यार 1 GB डेटाक 10 dirhams आशिल्लो. आय डोंट नो हाउ इज इट रायट नाउ, बट लास्ट टाइम हांव पळयताना 1 GB वॉज 10 dirhams, which is like 250 rupees for 1 GB, whereas आमकां 10 रुपयाक 1 GB मेळटा. सो डेटा इज व्हेरी एक्सपेन्सिव अब्रॉड, बट इंडियांतू मस्त उणेस डेटा. बट जाल्यार आमगे डेटा कन्जम्पशन कशें म्हळ्यार फुडें आमी 1 GB डेटा पॅक सगळे मैन यूज करता आशिल्ले आमी आमगेल्या फोन आसतना. मागीर ते 2 GB जावचे सुरू जालें म्हळ्यार इतले व्हॉट्सॲप फेसबुक नाशिल्ले. एक्झॅक्टली. बट इंटरनेट आशिल्लो न्हू, युट्यूब आशिल्लें, एवरीथिंग गूगल आशिल्लें. बट आतां कसं जालां म्हळ्यार ते इन्फिनिट स्क्रोलिंग म्हण एक कॉन्सेप्ट सुरू जाला न्हू. ते इन्फिनिट स्क्रोलिंगा निमित्त मस्त डेटा वता. इन्फिनिट स्क्रोलिंग म्हण तुमी आतां एक इंस्टाग्राम ओपन करतना रील्स म्हण आसा, युट्यूब शॉर्ट्स म्हण आसा, आमी ते पळयता वता, ते ताजितले वता आसता. आनी तेजे अल्गोरिथम्स कशे वर्क जाता म्हळ्यार तुमकां कसं कॉन्टेंट इश्ट पडलें तेंच कॉन्टेंट येता आसता. आतां म्हाका वॉचेसाचे ಸ್ವಲ್ಪ पिशस जाल्यार म्हाका वॉचेसाचे विडियोज येता आसता अँड आय गेट सो एनग्रॉस्ड इन टू इट. म्हाका टायम गेलेले कळना, ताचे टू डेटा गेलेले कळना. सो डेटा ऑल्सो गोज अलॉंग विथ दॅट. आनी युजली आमी फुडें 360 पिक्सेल्स आमी एक व्हिडिओ वॉच करता आशिल्लीची. बट 720 2K रेजोल्युशनान तूं युजली हांव आतां 2K री पळोवचें, म्हणजे क्लॅरिटी लायक आसतना खुशी येता पळोवचें, बट तशी डेटा वरान खर्च जाता वता. But as I said, that time we were using 2 GB for the whole month. आता आमी दिसा 3 GB यूज करताची, बट स्टील संजे 9 घंटे म्हणटाना आमगे डेटा खाली जाता. सो आमी कसं करताची, whenever we go to any restaurant, जो bus stop, airport, we usually try to connect to the free Wi-Fi. This is the most dangerous thing one can do. आमी कसा जलारे खंयचे हॉटेलाच्या पुरो खंय असल्यार आमी फ्री वायफाय कनेक्ट करू नज. वाय? बिकॉज एनी ऑफ दीज 4 अटॅक्स कॅन हॅपन. फर्स्ट अटॅक कसं म्हळ्यार मॅन इन द मिडल अटॅक म्हणटाचे. मॅन इन द मिडल अटॅक म्हळ्यार हांव वायफाय राउटराक कनेक्ट करता म्हगेले डिवायस. ते कनेक्ट करतना मध्ये तूं आसा, यू विल ट्राय टू कॅप्चर हांव कसं करता आसा तें पुरा तुमकां पळोवचें जाता. कॅप्चरान तुमी कसं करत म्हळ्यार एक आमी हाका सेकंड पॉयंट पॅकेट स्निफिंग म्हणटाचे. म्हळ्यार हांव कसं डेटा पेटयता आसा, कसं रिसीव करता आसा म्हण तुमी तें पळोवचें. सेकंड तुमी कसं करत म्हणटा तूं खंयचें एक पॅकेट आयला, आतां हांव कोणाक एक मेसेज घाले वूड यू लायक टू हॅव कॉफी विथ मी म्हूण, ते रिप्लाय आयला म्हाका येस म्हणून, तुमी ते नो करून पेटोयत. हाँ, सो आमी हाका डेटा डिडलिंग म्हणटाची. सो डेटा चेंज करून सोडचे. ओके, जो ते येस म्हण आयला रिप्लाय, त्या रिप्लाय आयल्या तुमी ते पॅकेट काडून डिलीट करून सोडचे.
Okay, delete kala. I'm waiting for the reply. Make reply ettana. So all these things. So data tampering koretta, data sniffing koretta, data delete koretta. So all these things, man in the middle attack antu jata. So man in the middle attack and data tampering amantachu, packet sniffing amantachu. So this is second. Third, malware distribution. So yeah, wifi into main kasa jatu malari the .apk file as chapuro or any of these malware tang sulabh tum petoche jatta aste tamare directly connected to the router. Why? So similarly many other attacks are possible with the free wifi. Taka ab usually kasa sangchu malari khai tumka free wifi ailari daikon tumi taka connect korna kachi, don't connect, but inevitable you have to get connected. Itama tumka network winger kanche meltana. In that case VPN monek option as tumge phone anta virtual private network mantachu. So virtual private network kasa karth malari from you to the server through the Wi-Fi or whatever तुम्ही काही गेलरी एक टनल टाइप क्रिएट करतो, वर्चुअल टनल. सो त्या तुमगेल कसं डेटा असणार आहे त्या टनल अदोकून वत्ता. टनल कसं म्हणणार त्याचं एन्क्रिप्टेड टनल. सो इवन इफ दॅट पर्सन देयर इज सिटिंग अँड गिविंग यू फ्री वायफाय तक तुमगेल कसले डेटा दिसना. He will not be able to see because it is encrypted. Usually tani tumgel very prite jo mogari Wi-Fi free diuchu nahi. Wi-Fi is given to capture the data. Number one. So that is one thing. And tavala 3 points angile. Like fourth point asa hakami evil twin mantaj. Evil twin kasa malari at hava coffee piuchaka ek coffee shop avata malaka the XYZ tajna coffee shop. So usually the XYZ coffee shop ache Wi-Fi connect karta. But now एक device asa taj nav Wi-Fi pineapple म्हणून, अनेक devices taj nav Wi-Fi coconut म्हणून. These are the two devices which are used by cyber criminals for hacking Wi-Fi networks. So Wi-Fi pineapple काही जो मेला असलरी हाव ते साइड अनेक कडेन मुला बैसून मी जितल्या XYZ म्हणून हाव एक Wi-Fi network create करनो तजे probes तुम क्योच तश करू जाता, network melts तश करता. तन तुम्ही कसं करताची, you will think that is the Wi-Fi. So तक connect करताची. तक connect करताना तुम्ही तुमगेल user name, password पुरा. And also तुम्ही net banking काही जो केल्यार मग तुमगेल account असेल कोटी कटल्यान रुपये पुरा काढू जाता. So that is why I always tell people, number one, काही जो free Wi-Fi तुम्ही connect केले म्हणून जाल्यार देखून ते net banking मागीर online transactions मागीर ईमेल चेक करचे पुरो कसले करूचे नाकाचे. इतना तुम्ही बरेल पासवर्ड यूजर नेम पूरा तक्का मेळटा. सो सेकंड कसं म्हणल्यार जवतितले HTTPS म्हणून आसा वेबसाईट, दोन नमूने वेबसाईट असता, http://www.ananthprabhu.com आणि HTTPS. सो द HTTPS वेबसाईट आसपळे त्या मात्र यूज करायची. इतना that will be encrypted. And the most important thing that you will have to do is please use VPN, virtual private network. सुमिता यूज केल्यार you are safe. कंचे Wi-Fi network हे तुम्ही यूज करू जाता. And कोण फॉरेन आवत्ताची भोंचाक तानी युजली कसं करता म्हळ्यार they are more dependent upon airport Wi-Fi मागीर होटलाचे काही जो कॉफी शॉपाचे. पण don't use that. नमनमने कंपनीज स्टार्ट जालात. हांव एक फॉरेन कंपनी हाजे नांव फ्लेक्सी रोम म्हणून. सो फ्लेक्सी रोम म्हळ्यार इट्स अ ई सिम. सो तुम्ही फिजिकल सिम घालका म्हणना आतां तुमगेल मोस्ट ऑफ द फोन्स आंतू इट सपोर्ट्स one physical SIM or two physical SIMs and one eSIM. So electronic SIM, embedded SIM म्हणताचे आमी हाका. सो ह्या कसं जाता म्हळ्यार तुम्ही ते eSIM खंय जो तुमगेल फोन घालल्यार तुम्ही खंयची कंट्री वता पळय त्या कंट्रीची eSIM घालत थंय तुमकां फोन कॉल करू जायना. आय एम टॉकिंग अबाउट डेटा सिम्स. तुम्ही ते गेल सतना तुमकां त्या नेटवर्कान तो इंटरनेट मेळटा. सो दॅट वे तुम्ही वायफाय कनेक्ट करची आवश्यकता मेळना. तुमकां मस्तूण मोलाक डेटा मेळटा. खंय गेल्यार तुमकां इंटरनॅशनल रोमिंग मतलब इंटरनॅशनल रोमिंग डेटा इज व्हेरी व्हेरी एक्सपेन्सिव. कितली जन फॉरेन आतां येतना तांगेल बिल 2 लाख 3 लाख पुरो जाल्ला बाय युजिंग 1 GB डेटा 2 GB डेटा एंड ऑल बिकॉज इट्स व्हेरी व्हेरी एक्सपेन्सिव फॉरेन आंतो. सो तशें आसतना द बेस्ट थिंग टू डू इज फ्लेक्सी रोम and many other apps which provide eSIM त्या कराची
जो वायफाय नेटवर्क कनेक्ट करका म्हण जाल्यार देखून VPN दोन नमने VPN आसा, फ्री आणि पेड VPN यूज करायची. तर मला फ्री VPN यूज केल्यार तुमकां तितले सेक्युरिटी मेळचे म्हाका डाऊट. सो तुम्ही पेड VPN यूज करायची. वर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क तुमगे पूर जनाल फोन आसा ना म्हाका या पुरा दाखका VPN कसं किरकिरी या पुरा तस जाल्यार फ्री वायफाय कनेक्ट करना. आता तुम्ही फोनान तू VPN आसा म्हण म्हणलें, आता आमगे लॅपटॉप जो टॅब जो यूज करता जाल्यार तंते आसा की तंते आसा. सो वर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क तुम्ही लॅपटॉपान ते यूज करूं येता, फोनान ते यूज करूं येता, एज वेल एज टॅबान ते यूज करूं. ते फ्री वायफाय आणि फ्री इंटरनेटा मध्ये कसले व्यत्यास ना. सो वायफाय म्हळ्यार हांव तुमकां सांगिल्लें म्हणून इट्स अ वायरलेस फिडिलिटी. सो वायफाय इज द कॉन्सेप्ट टू गिव यू द इंटरनेट. सो ते एक लोकल एरियान तो तांणी कसं करता म्हळ्यार तुमकां एक ते वायरलेसली नेटवर्काची रेंज कितलस पण थंय तुमकां कनेक्ट करूं जाता त्या राउटराक. त्या राउटरा दाखोवन इंटरनेट तुमकां रिसीव आनी हें करूं जाता. आता एक अंगडीन तू म्हणलें की एक गूगल पे एक व्यवस्था असते थंय आमी गूगल पे करूं वतना आमगे लागी आमकां नेट मेळटना नातल्या कसले एक प्रॉब्लेम जाल्ले म्हणलें की तेन्ना त्या अंगडीच्याले मोबायला सुकून हॉटस्पॉट करून आमी पेमेंट केल्यार तांकां कसले नश्ट की डिपेंड्स. त्या अंगडीच्यो खंयच्यो एक सायबर क्रिमिनल जाल्यार बारी डेंजरस ते कनेक्ट करचे. बट पापाच्यो कोण एक अंगडीच्यो तो तागेल वायफाय हॉटस्पॉट दिता, इन दॅट केस यू कॅन कनेक्ट. बट इन दॅट केस ऑल्सो तुम्ही खंयच्यो VPN ऑन करून कनेक्ट केल्यार यू आर सेफ वन. बट इन दिस केस तुम्ही आता मस्त सकड हें पळोवचें गेल्यार तांणी आता स्टार्ट केला कसं म्हळ्यार तुमगेलें इंटरनेट नातल्यार तुमकां गूगल पे यूज करूं जाता. तुमकां अप टू स्मॉल अमाउंट तुम्ही ते बफर अमाउंट आसता 500 रुपीज 1000 रुपीज तितले ते तुम्ही कसले पेमेंट करता जाल्यार नेटवर्क नातिले तुमकां पेमेंट करचें एक ऑप्शन तरी ऑफलायन UPI पेमेंट ते ऑप्शन आता दिला. तुम्ही जेव्हा करता ते यूज करून करूं. इफ द अमाउंट इज स्मॉल, बट इफ इट इज अ बिग लार्जर अमाउंट देन यू नीड इंटरनेट टू डू इट. चिकेतावळ तुम्ही सांगले त्यांनी वायफाय आमगेल मोगार काय फ्री दिनाची तांकांय लाभ आसा म्हणून कसं नमने लाभ आसा. आता फॉर एक्झाम्पल त्यांनी वायफाय तुम्ही कनेक्ट केलं सत्ताना तुमगे डेटा पुरा कळतं तांकां. आता तुम्ही कसं तुम्ही त्या मॉला खंय इथं आयिल्लेची और त्या जाग्या इथं आयिल्लेची तुम्ही आता कसं घेताची एक कॉन्सेप्ट आसा ताचें नांव मार्केट बास्केट एनालिसीस म्हणटाची. म्हळ्यार आता कोणी जो एक शॉप आवच्यो न्हू ब्रेड घेतला रे तो डेफिनेटली ताजेर तू जॅम जो बटर घेता. कोणी जो एक कॉफी पावडर घेतला इफ इज नॉन डायबिटीक तो ताजेर तू शुगर घेता. इफ समबडी गोज टू अ शॉप अँड बायज शूज तो डेफिनेटली सॉक्स घेता. सो हाका आमी मार्केट बास्केट म्हणटाची. सो सिमिलरली कितले ताय ते वर्क जाता म्हळ्यार पयलीं हांव एक पळयलेलें तुम्ही पुरो जनान तुमगेले गूगल मॅप्स एक पट ओपन करूं येता. गूगल मॅप्स ओपन केल्यार तुम्ही काली जो आजी सकाळी दखून अत्तताय खंय चमकलेची कसं केला तर पुरा ऍक्टिव्हिटीज तंतू लॉग जावन आसता. आतां एकलो म्हगेलो फ्रेंड ही वेंट टू अ ऑटोमोबाईल शॉप एक कार शोरूमा वचून ताका एक वॉल्वो कार बारी इश्ट जाल्ले ताणें वॉल्वो कार घेतल्या. ते घेतना कॅश दिवन घेवचें जायना. ही हॅज टू पे बाय क्रेडिट कार्ड. सो ताणें ते स्वाईप करतना ताणें कितले ते 50 lakhs की 60 lakhsचे कार ताणें घेतले. ते घेतना SMS आयला 50 lakhs स्वाईप्ड खंय वॉल्वोन तूं म्हूण. सो गुगलाक कळला तुम्ही ते लोकेशन दिला ते गुगल नोज दॅट तुम्ही वॉल्वो शोरूम आसाची तुम्ही वॉल्वो कार घेतला म्हणून गुगलाक कळटा. इमिडिएटली कार घेवन 11 months जातना हक्का पॉलिसी बाजारात वचून मेसेज येवचें सुरू जालें तुगेलें कार इन्शुरन्स नेक्स्ट मंथ एक्सपायर जाता तूं ते इन्शुरन्स हें कर. ओके दिस इज फायन. इथं म्हळ्यार ते ह्या डेटा दाखोवन येता येस म्हणून ते मात्र नाही. तुम्ही गुगल मॅप्स यूज करतात तुम्ही आम्ही लेखला कसं म्हणलं गुगलान आमगेले मोगारी आमकां मॅप्स दिला म्हणून नो नो दे वॉन्ट टू चेक तुम्ही खंय वताची म्हणून ते कशें म्हणून हांव तुमकां सांगता. बट बिफोर दॅट हागेल गुगल मॅप्स ट्रॅक कर न्हू आनी कारार कितले गेला म्हणून 35,000 kilometers जाताना हांवें ट्रॅव्हल केलेले हक्का
टायर ऍड्स येवचे सुरू जालो इथं म्हळ्यार आगे टायर वेअर ऑफ जाता म्हण तांकां गोतास 35,000 जाता सो हक्का योकोहामा गुडियर असल पुरा नमनमने ऍड येता सगेल हांव सांगतास गुगलाक कशें कळ्ळें मरे मिगेल टायर वेअर ऑफ जाता म्हणल्यार इथं म्हणल्यार तूं 35 तुगेल पळ कार 35,000 जाल वय म्हणलं सो 35,000 जाल सत्ताना असल ऍड येवचे सुरू जाता नॉट जस्ट दॅट आता हांव ट्रॅव्हल करतना हांव मँगलोरांत आसचें हांव बँगलोरा लँड जल सत्ताना गूगल नोज दॅट आय हॅव लँडेड इन बँगलोर सो म्हाका मेक माय ट्रिप टॅक्सीचे फ्री मागीर ते ओयो रूम्स काही असल पुरा म्हाका येवचे सुरू जाता ऍड्स सो कूपन्स दितात आनी सो दॅट आय कॉफी हाऊसाचे पुरा सो ऑल दीज थिंग्स सो दॅट इज वाय वी कॉल दिस एज डेटा एनालिटिक्स म्हणचे आमी हाका सो दिस इज बेसिकली आतां कंचे पयरी सीईटी रिजल्ट जायला तू कंचे स्टुडंट आला वचून नेमगे तू कसं करता नेक्स्ट म्हणून हांव AIML हांव डेटा सायन्स म्हणून तर दोन्ही ब्रांच कोणा लागी निमगे रे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मशीन लर्निंग आणि डेटा सायन्स बेसिकली ऑल द थ्री आर सेम ओके सो द बिगर सेट इज data science the subset of that is artificial intelligence of that is machine learning ताज भितर एक आसा एक न्यूरल नेटवर्क्स and deep learning म्हणून पुण्य ताज विशयात कोणी उलयता नाची but very soon probably we may see a engineering branch with the neural networks and deep learning so basically this is all data so तुमगेला ते डेटा असला रे ते डेटा तांका प्रोफाइल करू जाता तर युजली त्यांनी कशी प्रोफाइल करता म्हळ्यार ऑन अ पिरामिड so whether you are a bottom of the pyramid or whether you are top of the pyramid bottom of the pyramid जाल्यार तुमका क्लिनिक ऑल क्लियर तसल पुरा शॅम्पूचे ऍड येता टॉप ऑफ द पिरामिड फॉरेस्ट एसेन्शियल तसल पुरा ऍड्स येता सो बेसिकली व्हॉट दे डू इज दे सी वेर यू बिलॉंग इथं म्हळ्यार अकाउंटांत 10,000 आशिल्लाक ताणें BMW ऍड दिनाची बिकॉज ऑयल चेंज ऑफ BMW इज 45,000 रुपीज सो they know कोणा कसं टार्गेट करता म्हणटा न्यूज पेपर म्हणकेने आता न्यूज पेपरांतू आता PU कॉलेज ऍड घाल्ला रे आता हांव पळयता ते आय हॅव नथिंग टू डू विथ द PU कॉलेज म्हाका यू नो कोणी मिगेल रिलेटिव्स नाची चेडूय नाची दे डोंट हॅव टू जॉइन अ PU कॉलेज येस ऑर नो सो इट्स अ वेस्ट म्हाका ते पळोवन ऍड बट इट वुड हॅव बीन ऑफ यूज एक 10th स्टँडर्ड एक्झॅक्टली शिकतल चालला की जो 9th तू ऑलरेडी असतो मला नेक्स्ट प्लॅन करता ताक यूज सो डेटा एनालिटिक्स कसं करता म्हणजे दे नो हू आर इन 9th हू आर इन 10th दे नो हुज चिल्ड्रन आर इन 9th पाय तुमगेले चेडू 9th येतना सोशल मीडिया नोज दॅट युअर डॉटर ऑर सन इज इन 9th स्टँडर्ड अँड ही मे बी इंटरेस्टेड टू गो फॉर अ PU कॉलेज सो PU कॉलेज ऍड दाखयता सो ह्या पुरा तांकां डेटा मेळका जाल्यार तांकां असल वायफाय असल पुरा फ्री दिवनूची डेटा आता मस्त कडेन पुढे तांणी एक ग्लास बाउल दवरताची दोन ते पुट युअर विजिटिंग कार्ड फॉर अ फ्री गिफ्ट म्हणून पुढे जण वचून तांकां विजिटिंग कार्ड घालता आशिल्ले वाय दे आर पुटिंग दे वॉन्ट युअर नंबर तांकां तुमगेलें डेजिग्नेशन कोतास का तुमगेला दुड्ड आसा जाल्यार तुमकां क्लब महिंद्राची कॉल येता कसं म्हळ्यार ऑफर्स आसा फर्स्ट नाईट फ्री दिता यू आर सिलेक्टेड यू कम मत खाऊन मागीर लास्टाक तो मेंबर जाता सो दिस इज हाऊ डेटा एनालिटिक्स यूज टू वर्क अर्लियर विथ द कार्ड्स आता कार्ड्स बरं कसले ना now everything is digital so tani free wifi diunu tumgel data tani capture kornu they use it magiri apps तन्ने तुमगेल डेटा कॅप्चर करताची इथं म्हणल्यार त्या ऍपाक तुम्ही परमिशन दिता आसताची कॉन्टॅक्ट परमिशन हे आता पुरा सो तुम्ही कॉन्टॅक्ट परमिशन दिल सतन तो तुमगेल कॉन्टॅक्ट पुरा विकता एक कॉन्टॅक्ट 7 रुपये विकता घेतानी मिगेल फोन आणि तो 8,000 व्हॉट्सअप कॉन्टॅक्ट असता 13,000 अदर कॉन्टॅक्ट्स सो 13,000 into 7 म्हळ्यार तनी मोर दॅन 1 lakh rupees they have earned just from my contacts roughly आता मॅथ्स कोण बैसू नकाची इथं मला सगळं आनंद प्रभू मॅथ्स नाव सो रफली म्हणता सो बेसिकली what happens is data is the new oil and या पूरा ऑयल कंपनीज कसं करचें म्हळ्यार ऑयल कंपनीज म्हळ्यार फेसबुक अमेझॉन पुरा तांणी जाव तितले फ्री वायफाय दिताची फ्री ऍप्स दिताची फ्री सर्विसेस वी थिंक दॅट वी आर युजिंग दॅट एज अ प्रॉडक्ट बेसिकली वी आर द प्रॉडक्ट तशीच एक सायबर क्रिमिनल असल्यार ताका आमकां येवची ऍड्स पळोवनूच एक मनशा लागीं कसं कितली दुड्ड आसा म्हणून
अंदाज कोर साध्य आसा 100%. इथं म्हळ्यार SMS परमिशन मेळ्ळी सत्तना ही विल नो तुमगे बँक अकाउंट कितलं असं म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ मस्त स्टाईल करता असता इंस्टाग्राम अंतू फेसबुक अंतू पुरा फेक पुरा आयटम्स पुरा दाखवून पुरा बट इंस्टाग्राम ऍक्च्युअली नोस या मनशाला कसं असं कसं ना म्हणून सो बेसिकली आम्ही सांगका म्हणना आम्ही सिबिल स्कोर आम्ही प्रोफाइलिंग पुरा दे नो इन अँड आउट अँड दॅट इज वाय आम्ही ದುಡ್ಡು ಜತ್ತಸ್ತನ तुमका मेसेज येता आर यू रनिंग शॉर्ट ऑफ कॅश instant loan 4.5 lakh rupees instant loan mak yetta sa I don't know maybe I'm running short of money or what I don't know but I'm getting such messages so they can predict ತಂಗೊತಸ ಓ ಹಾತ್ या जून मळारी स्कूल फीस बरू असता ದುಡ್ಡು जाय so during this time if their data analytics is not fine they think that probably he may need and tanita so that is how इतली वेळ ते फ्री वायफाय विषय उलयल्याची या चार्जिंग रूम तांची निमित्त कसं प्रॉब्लेम वय आता तुम्ही तुमगेले फोन पळयाची इट इज वॉट 12 घंटाल्या आता त्याची चार्ज एक ऑलमोस्ट 50% डाऊन जाऊन असतं तुमगेले फोन संजे 4 घंटे म्हणताना लास्ट 10% 20% असतं आम्ही युजली कसं करताची काही जो एक चार्जिंग वायर दिसला रे इथे वचून चार्ज करताची बट काही मिळतं तुमका वायर सो अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन द एअरपोर्ट्स बस स्टेशन्स मॉल्स अंत परत आणि चार्जिंग स्टेशन्स म्हणून दवरताची त्यांनी लायक उद्देशार केलेलं आहे बट ते सायबर क्रिमिनल्स एक्सप्लॉइट करताचे सो हांगा आमी ज्यूस जॅकिंग म्हणटाचे सो ज्यूस जॅकिंग म्हळ्यार आमी एक पॉवर बँक धरताच पण हातान तो त्याचे नाव ऍक्च्युअली ज्यूस पॅक म्हणून इट्स कॉल्ड अ ज्यूस पॅक सो युजली आम्ही कसं करताच त्या ज्यूस पॅक कनेक्ट करून आमगे फोनाक चार्ज करचे आम्ही सो बॅटरी इज कॉल्ड एज ज्यूस सो ज्यूस पॅक ज्यूस जॅकिंग म्हळ्यार द केबल विच यू आर युजिंग फॉर कनेक्टिंग युअर फोन टू अ चार्जर द सेम केबल इज यूज फॉर ट्रान्सफरिंग डेटा ऑल्सो सो आता तुम्ही तुमगे फोन आता फोटोज पुरा तुमका लॅपटॉप ट्रान्सफर करता जाल्यार तुम्ही कसं करताची तुमगे लॅपटॉप फोनाक एक केबल कनेक्ट करताचे इट्स द सेम केबल चार्जर सेम केबल इट इज युज्ड सो तुम्ही ज्यूस जॅकिंग विक्टीम कसं जाता म्हळ्यार खंय जो एक चार्जिंग स्टेशन आसा ते वायर काढून तुम्ही तुमगे फोना घालतना यू डोंट नो द अदर एंड ऑफ द वायर चार्जर आस की कंची लॅपटॉप गेला म्हणून हे जो कंची लॅपटॉप गेला रे फोन चार्ज येत असता डेटा वत्त असता सो ब्लूटूथ अंते वच्चा पुरो ऑन कोर नसल्या येस ब्लू स्नार्फिंग म्हणटाचे आमी सो दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल बट हंगात डेटा वत्तना ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ कसं करता म्हळ्यार ते डेटा ब्लॉक म्हण एक ऑप्शन असता तंतू ओनली चार्ज नो डेटा ट्रान्सफर म्हणून ते कसं केल्यार तांगेले ते टूल्स असतात ते ब्रेक करूक सो दे ब्रेक इट सो आय ऑलवेज टेल पीपल 3 थिंग्स नंबर 1 carry your own charger but I don't have my charger correct so in that case you carry your own bluetooth power bank or juice pack okay you carry your own juice pack दोन आहे ना तुमगेला in that case what to do in that case तुमका चार्ज करका म्हण जाल्यार फोन ऑफ करून चार्ज करायचे charging station switch it off and then you charge it so in that case it'll be safe but at हंक सायबर क्रिमिनल्स पुरा कळला कसं म्हणल्यार स्विच ऑफ कोण देता नाही जन बारी केअरफुल जाल्ल्याची या पुरा तरी करनाचेत म्हणून कसं ना ज्यूस जॅकिंग विक्टीम जायनाची म्हणून ताका एक नव केबल आयला त्याचं नाव OMG केबल म्हणून या OMG केबल तुम्ही तुमगे फोनाक कनेक्ट केला पुरो your phone gets compromised why and the main compromise cuz mala camera front on off korche pura ta koru jata so OMG cable bari dangerous taka ata pura jana request korche kasa malari wingadalle cable use kornakachi so carry your own charger as well as a cable also ita mala wingad cable connect korche very dangerous atya charging room antu amgele charger divet tumi why amgele charger mala cable ne the adapter is adapter आम्ही इलेक्ट्रिक सॉकेट घाल यूज केला नो प्रॉब्लेम आता मी थई दवरनु वच्चो का गिने अतपकन त्याचा चमकल कुलतानी चेंज केला रे करू साधे तसं yes त्यांनी त्या केबल चेंज केला पुरो यू विल नॉट नो अँड दॅट केबल कॅन बी OMG केबल इतले वेळू फ्री वायफाय अँड चार्जिंग रूमा विषयी माहिती दिले डॉक्टर अनंत प्रभू हांक हांव धन्यवाद सांगता डॉक्टर अनंत तुमका हेचे व्याख्यान आयल्याक मस्त धन्यवाद थँक्यू तशीची आमगेल वीक्षकांक सर्वांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता